ದಿವ್ಯವಾಣಿ 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 ದಿವ್ಯವಾಣಿ. मोगाचनो आयच्या ह्या संजेच्या सेरेमनीक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत मागता. 2021 वर्साचो निमाणो दीस आयचो आनी थोडेच घंटे उरले 2021 वर्स संपोवन 2022 वर्साक आमी पांय तेंगच्याक. आनी हांगासर आमी आयल्या पोरण्या वर्सा खातीर देवाक अर्गां दिवंक आनी सांगतास नवें वर्स आरंभ करूंक देवा मातेक मरयेक प्रत्येक तरान मान करूंक. ह्या वखदां तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत हांव मागता आसतना आयच्या ह्या बोवा बुरबायेच्या सेरेमनींत भक्तीपणी वांटो घेवच्याक तुमकां प्रत्येक तरान उलो दिता. आतां आराधन आमी प्रारंभ करता. आराधनाचें गीत ह्या आराधनांत भक्तीपणी आमी वांटो घेवया.
मगाळ भाव भयणीनो थोडो वेळ आमी उबे रावया. पवित्र सक्रामेंतांत उंड्या रुपार आमचे मदें हजर आसच्या सुमयाक आमी पळोवया. हांव तुमचे संगता संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसतलो. म्हजी उतरां सरचिनात संवसारपणी अखेर जातलो. हांव तुमचे संगता आसा. समयाचें दर्शन आमी देखून आसा. समयाचें अती वर्तें दर्शन ह्या संवसारार अचाकी वर्त्या रितीन समयाचें हाजीरपण वळखूंक आमकां साध्य ना. हें जावन आसा समयाचें शारिरीक दर्शन. 2019 वर्स आमी संपयता. ह्या वर्सा देवान आमच्या जिबितांत केल्ल्या सर उपकारा खातीर आमी अर्गां पेटोवं. आमच्या देवाक आमी आराधन करूंक हांगासर ह्या देव मंदिराच्या तळार आमी उबी आसा. समया तुका आमी अर्गां दिता. आमच्या जिवितांत तुवें केल्ल्या सर उपकारा खातीर आमकां कृपेन आनी आशिर्वादांनी तुवें नेटायलाय. आमी तुका अर्गां दिता. आमकां बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर, सक्रामेंत आमकां फोव केल्ल्या खातीर, उंड्या रुपार आमच्या जिवितांत तूं आयल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. बरें कुटुंब आमकां फोव केल्ल्या खातीर, आमकां सर अनवरांतलें राखिल्ल्या खातीर, बाबर्तांत आमकां थीर केल्ल्या खातीर, बरें काम बरो फुडार आमकां फोव केल्ल्या खातीर, ह्या सर देण्या खातीर ह्या वेळार आमी तुका अर्गां दिता. सुमया आमचें जिवीत तुजें अती वर्तें देणें. पूण सबारपटी आमी सुकोन पडल्या. आमच्या उतरांनी, करण्यांनी, चिंतनांनी तुजो मोग करूंक आमी सुकोन पडल्या. तुजो मोग पेल्यांचो मोग करूंक आमी सुकोन पडल्या. तुवें दिल्लें बरेंपण वळखूंक आमी सुकोन पडल्या. ह्या खातीर आमी पाश्चाताप पावता. तुजे विने आमचें जिवीत कितेंच न्हय. सुमया तुजो मोग करूंक आमी सुकोन पडल्या. राग, मोसोर, होगे, जिद्दपण, आमाल पिवणे, कामुताराय असल्या खोट्या संगतीक आमी बली जाल्ले आसा. सबारपटी तुवें आमकां तुजे चर्ची आपयल्लें आसा. पण आमी तुजे तावन तुका सांडून आमी पयस केल्या. हे वर्स सांडून पाटकर्न नव्या वर्साक आमी मेट धरता आसतना ह्या वेळार आमी तुका आराधन करता. आमी तुका दिन वाचता. आमी तुजी स्तुती गायता. आमी तुका वंदिता. सोम्या जेजू तूं जावन आसाय आमचो आसरो. सोम्या तूं जावन आसाय आमचो भुरवोसो. आराधने तंदेये, आराधने येसुवे, आराधने आत्मने, त्रिएका देवाने. आराधने तंदेये, आराधने येसुवे, आराधने आत्मने, त्रिएका देवाने. सर्वांनी बसचे. मगाळ भाव भयणीनो, आमचे मत सक्रामेंतांतय केंद्रीकात करून दवरया. हो थोडो वेळ
आमकां देवान फोव केला हांगासर सोम्या संगी कुर्सांच्या खातीर आमी चंचल जावचे न्ही. मुगाळ भाव भयणीनो, ह्या फाटल्या वर्सा सबार संगती आमकां समजोंक नातल्यो. सबार संगती आमी चिंतिल्ले बरी आमकां जावंक ना, आमकां ओवोंक जायनातले वजें आमचें थंय आसलें. पूण मगाळ भाव भयणीनो, सोम्याचेर आमी विस्वास दवरया. देवाक कळी जायनासतना कितेंच आमच्या जिवितान घडचें ना. ह्या आराधना वेळार दोन संगती आमी मतीन दवरया. दोन संगती पवित्र आत्मो ह्या वेळार आमकां आमच्या मतीक उजवाडायता. 2022 वर्स आमकां आशिर्वादाचें जातलें. देखून आमी सोम्यातय आमचो भावार्थ गुंडायसो करया. 2022 वर्सा आमी पांय दवरतना येदोळच सबारांनी चिंतलें आसा. जालें, म्हजें आखेर जालें, म्हजो काळ संपलो, म्हजे थंय म्हाका बरी भलायकी आसचें ना, म्हाका इतलेंच बरें येयलां, हांवें म्हज्या जिवितांत आनी हांवें कितेंच करचें ना. मुगाळ भाव भयणीनो, सोमी आमकां सांगता ह्या वेळार असल्या चिंतपांनी 2022 वर्सा आमी मेट दवरचें न्ही. कित्याक जेजू सक्रामेंतांत आसचो आमकां सांगता, फुडलो काळ, फुडलें वर्स आमकां बरें वर्स जावंक पावतलें. द बेस्ट टायम इज कमींग. द बरो काळ, बरें वर्स आमकां येता. तें जावन आसा आशिर्वादाचें वर्स. सोमी ह्या वेळार आमकां सांगता, तसो ताळो आमी आयकुया. कानानागारी जेजू गेल्ल्या वेळार थंयसर वायन उणो पडलो. सोम्यान उदक आसलें तें वायन जावन परिवर्तन केलें. आनी त्या वेळार थंयसर त्या माटवांत आयकल्लो ताळो बरो वायन दिल्लो. पूण आतां बेस्ट वायन आमकां वांटतात आसात. बरो वायन आमकां वांटतात आसात. बेस्ट वायन जागृतायेन काण दवन बरो वायन आमकां वांटतात आसात. मुगाळ भाव भयणो, सोमी ह्या वेळार आमकां सांगता, फुडलें वर्स बऱ्यांतलें बरें वर्स, आशिर्वादाचें वर्स आमकां जावंक पावतलें. द बेस्ट वन इज कमींग ओन्ली. द बेस्ट वन इज कमींग ओन्ली. बऱ्यांतलें बरें वर्स आमचें जावंक पावतलें. सोमी म्हणटा, तुमकां बेस्ट फुडार हांव दिता, बेस्ट कुटाम हांव तुमकां दिता, बेस्ट भलायकी हांव तुमकां दिता, बेस्ट जिवीत हांव तुमकां दिता, बेस्ट काम, बेस्ट सैरीक, बऱ्यांतलें बरें वर्स हांव तुमकां 2022 वर्स तुमकां फोव करता. मुगाळ भाव भयणीनो, ह्या सोम्याच्या उतराचेर आमी भरवोसो दवरया. देवाचें उतर आमकां सांगता, द बेस्ट इज कमींग ओन्ली. बऱ्यांतलें बरें हांव तुमकां दिता. आनी तो बऱ्यांतलो बरो आमचो जेजू आमकां सांडून घालिना. तो आमच्या सांगाता रावता. देखून आमच्या सोम्याचेर आमी विस्वास दवरया. सोमी आमकां आशिर्वादान भरता. न्ही आमचें बरेंपण पळोवन इस्रायल परचेक देवान आशिर्वादीत केलें. न्ही तो लोक थंयसर कश्टालो, न्ही तो लोक थंयसर गुलामपणांत आसलो, न्ही तो लोक थंयसर उपाशी आसलो. हें पळोवन देवान आशिर्वादीत केल्लें न्ही. बगार देवान तांकां तें योजन करून दवरलें. आमी कश्टांत आमी पिडयेत आसां, आमी समस्याक वळख जाल्या, देखून आमकां आशिर्वादीत करता म्हूण न्ही देव. बगार देव आमकां आशिर्वादीत करता. हें देवाचें योजन जावन आसा. देखून बऱ्यांतलें बरें वर्स देव आमकां फोव करता.
बऱ्यांतल्या बरें वरस देव आमकां फोव करता हो जावंक जाय आमचो विस्वास परमेसरल्यांत जुजेक देवान आशिर्वादीत केलें. न्ही ताका बायन घाल्लें देखून, न्ही ताका गुलामपणांत विकलें देखून, न्ही ताच्या भावांनी ताका सांडलें देखून, पगार देवाचें हें येवजण जावन आसलें देखून देवान जुजेक आशिर्वादीत केल्लें आनी तो राय जावंक पावलो. मगाळ भाव भयणीनो, आमकां बरें वरस फावो करता देव. न्ही आमी कश्टांत आसाव, न्ही समस्यांनी आसाव, बगार देवाचें येवजण जावन आसा. आमचे कश्ट, आमची समस्या, आमची पिडा शिडा त्या पावंडाक पावच्या खातीर, बऱ्यांतलें बरें फावो गावच्या खातीर ती एक वाट मात्र जावन आसा. देखून मगाळ भाव भयणो, आमी आमच्या देवाचेर आमी विस्वास दवरया, ताका आमी आराधन करया. तसो आशिर्वाद जोडूंक आमकां समी तयार करूंक जाय. त्याच देखून आमच्या समयाक आमी अणभव करून गव्या गीत सगळ्यांनी उबे रावचें.
యేసయ్యా నీనిల్లదే నానిల్లయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా నీనిల్లదే ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ बसयामी कीर्तनगार म्हणटा देवान मनशाच्या गुडलोचनतावन रक्षाक देवान आमकां ताच्या गोपांत लिपयला देवान मनशाच्या गुडालोचनतावन रक्षाक आमकां ताच्या गोपांत लिपयला मोगाळ भाव भयणीनो देव आमकां ताच्या गोपांत लिपयता न्ही एका रुकामळांत न्ही खंयच्या एका माटयेनी बगार ताच्या गोपांत तो आमकां लिपयता मनशांनी कितलेंय गूढ आलोचन खोटें आलोचन केल्यारय देव आमकां त्या मनशा संगता संपडून पडोवंक सोडिना बगार तो आमकां राखता देवाच्या दृश्टेन आमी मोलादीक जावन आसा देवाच्या दृश्टेन मोगाळ भाव भयणीनो आमी मोलादीक जावन आसा देखून ह्या नव्या वर्सा आमी मेट दवरता आसतना आमी कोणेय चिंतचें नाका आमी कोणेय निराशी जावचें नाका बगार देव आमकां राखता आनी सांबाळटा धर्मदूताच्या कृत्या बुकांत आमी वाचता पेद्रूक जैलांत गेल्लें आनी 4 दारवोटे आसल्ल्यो आनी 4 दारवोट्या लागीं 4 पारेगारांक सैनिकांक दवरलें पूण पेद्रू त्या जैलांतावन भायर येता दूत येवन पेद्रूक दिश्टी पडटा ताका आपडटा आनी म्हणटा तुजो कमर बांद तुजो शेलो न्हेस आमी भायर या म्हूण आनी पेद्रू उठलो भायर आयलो रातीच्या वेळार एक सोवी पडल्यार पुणूय आमकां आवाज आयकता अशें आसता 4 दारवोट्या लागीं 4 जाण पारेगार ಒಟ್ಟುಕು 16 जाण पारेगार आसले आनी तांकां कळी जायनासतना पेद्रूक देवान शाबितायेन जैलांतावन भायर हाडलें हो जावन आसा आमचो देव मोगाळ भाव भयणीनो आमी चिंतनांतल्या भाशेन आमकां तो राखता आनी सांबाळटा देखून नव्या वर्सा आमी मेट दवरता आसतना जालें आखेर जालें आनी म्हजे वरणी कांयच जावचें ना म्हणल्यार मनोभाव आमचे थंय नाका बगार बरो काळ द बेस्ट टायम इज कमींग ओन्ली बरो काळ मात्र आमकां येता बरो वेळ येता नवें वर्स जावन आसा आशिर्वादांनी आनी कृपेन भरलेलें देखून आमचो बाबार्थ सोमयाते आमी गुंडायसो करया इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांत आमी वाचता देव म्हणटा तुमी उलोवचे पयलें हांव जाप दिता तुमी तुमचें मागणें आखेर करचे पयलें हांव आयकता तुमी उलोवचे पयलें हांव तुका जाप दिता तुमी मागणें करून आखेर करचे पयलें तें हांव आयकता मोगाळ भाव भयणीनो आमचो देव बरवशान भरलेलो आमचो देव निराशी करचो देव न्ही आमचे मागणें आखेर जमचे पयलें देवाक कळीत आसा आमी कितें मागता आनी देव म्हणटा तें आमकां फावो करता देखून मोगाळ भाव भयणीनो सोमयाते आमी आमची मागणी आमी उबारया ताचे ते आमचो भावार्थ गुंडायसो करया देखून आमी उबी रावया ह्या वेळार सर्वांनी उबें रावचें आमची मागणी सोमयाते आमी उबारया आमच्या गरजा खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबाचो आमी उडास काडया ह्या नव्या वर्सा आमच्या कुटुंबाक आमी सोमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पया कुटुंबांत आशिल्ल्या आवय बापायंक मालगाड्यांक भावा भयणींक आमी सोमयाक समर्पया कुटुंबांत सर्वांक बरी बोल भलायकी
समाधान मोग रुताज आमच्या खातीर कुटुंबांत आसल्या पिडेस्तां स्वामी उडास कडया वाड्यांत फर्गजेंद स्वामी अरियेका पिडेस्तांक आपडून दी स्वामी म्हणटा बरो वेळ येता द बेस्ट टायम इज कमिंग सर्वांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर तांची पिडा सुसूंक त्राण गटाय फौज आमच्या खातीर आमी मागया आमच्या फर्गस कुटुंबा खातीर विगार गवळीक परिशदेचे संदे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी वाड्याचे गुरकार प्रतिनिधी आमी सर्वांनी एका काळजाची एका मनाची जावन बरें फर्गस कुटुंबांच्या खातीर आमचें तें आसलें उणेपण आमचें तें आसलें राग मोसोर सांडून एका काळजाची आनी एका मनाची आमच्या खातीर आमी मागया आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार बरें शिकप बरी सैरीक फौज आमच्या खातीर आमी मागया एकसुरपणांत आसल्या मानसीक पिडेक वळख जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमी मागया देवाचो संगात मनुश्याचो संगात तांकां अनुभव आमच्या खातीर सुमयाची उतरां बरें वरस द बेस्ट टायम इज कमिंग हें तांच्या जिवितांत रुताज आमच्या खातीर अनुभव करच्या खातीर आमी मागया सर ह्या जागा खातीर आमच्या भोंवतणी आसल्या धर्मीक भयण्यां खातीर आमी मागया कोणें मागोंक विसारला तसो आमी उडास काडया आमच्या काळजांत आमच्या मनांत सबार मागणी आसात हें सर सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पया देवान सांगिल्लें आमी मागचे पयलें तें आमकां फावो करता आमी उलोवचे पयलें आमकां देवाक तें आयकता ह्याच बाबतींत आमची मागणी सुमयाच्या पांयांतळां समर्पून ह्या नव्या वर्साक मेट दवरतना सुमयाचो आमी आशिर्वाद जोडया गावन गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतां हे देवा विचित सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सोवडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कोडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां फोव कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना
वाचू गुर्त्यो सरी देवा घरांत वाळटा निरंतरी कुर्पे बेसा वाचू गुर्त्यो सरी देवा एक स्वामी सबातरी आमचो विनोड्यो तो स्वीकार करी देव एक स्वामी सबातरी आमचो विनोड्यो तो स्वीकार करी देवाच्या घरान भितर वचूया पवित्र वेदी भोवती संकोया एक बोट आमचो पासारुया पवित्र देवघरी संभ्रमुया देवा घरांत वाळटा शांती समाधान सर्वय भक्तांक मेळटा दैवीक वरदान देवा घरांत वाळटा शांती समाधान सर्वय भक्तांक मेळटा दैवीक वरदान एका मनांत करणारदान स्मरण करया क्रिस्ताचे बलिदान एका मनांत करणारदान स्मरण करया क्रिस्ताचे बलिदान देवाच्या घरान भितर वचूया पवित्र वेदी भोवती संकोया एक बोट आमचो पासारुया पवित्र देवघरी संभ्रमुया आयचे मिसाचें बलिदान देवाक अर्घ सावन भेटयता संतोष रिना आनी शेरवीन आगेरा ज्योतीनगर ह्या तेसावा खातीर आमी मागता आसतना ह्या तेसावा सांगता समेस्त मुर्दमाच्या तेसावा खातीर आनी तुमच्या सर्वांच्या तेसावा खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो आज आमी मोरी देवाची माता दबाजीक परब आनी तशेंच थोड्याच वेळान नवे वर्स आरंभ करता आयची देवस्तुती आमकां मोरये वरवीं सोडवणेचो सूर्य उदेला म्हणलो संदेश दिता देवाचो मोग देवदूता मुखान मोरयेक फावो जालो आनी तो मोग जेजू मारिफात सगळ्या मनशा कोळाक फावो जाला मोरये सोम्याची आवय मोरयेन दिल्ल्या बसवण्याक तीर रावलेली देखून हो मान तिका फावो जाला मोरयेन तिच्या गर्भान 9 म्हयने जेजूक वावून ताचें लालन पोशण केलें त्याच रितीन मोरी ह्या नव्या वर्सा आमकां सोमेस्तांक सांगात दिता आनी जेजू लागीं विनंती कर आमकां ताची मजत फावो करता आमी ह्या नव्या वर्सा देवाच्या मोगाक लालून क्रिस्ताचे खरे पटलावदार जावन जियेल्यार आमच्या जिणेक बेसांवां लाभतलीं हे नवे वर्स आरंभ करतना मोरये मुखान जेजू ती आमचो मोग तीर जावं आनी हे नवे वर्स मोगाचें आनी संतोशाचें जावं मोगाळ भाव भयणीनो येदळूस आयच्या दिसाचो महत्व आमी प्रस्तावनांत आयकलो आज आमी सर्वां हांगासर जमल्या जाल्यार मोरयेन त्या दिसा पडव्याक दिल्ल्या जावप वरवीं तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं सांगून केदाळा मोरयेन सांगलें गी थंय वळतावन मोरयेक वर्ती म्हण ती नांवाडली आनी तिका आजून आमी मान करूंक शकल्या जर तिणें त्या दिसा देवाची खुशी करच्या बदलाक आपणाचीच खुशी केल्ली तर तिका आज हो आल्तारीचो मान जावं तिका देवाची माता म्हूण आपोवचें भाग जावं तिका फावो नातलें पूण
तिने दिल्या त्या जबाबदारी वरवीं आनी तिने घेतिल्ल्या त्या जबाबदारी वरवीं ती आज देवाची माता जावंक पावल्या आनी आम्हा सर्वांची ती माता जावंक पावल्या. आज देवाचे माते मरयेची आमी परब संभ्रमत आसतना आमच्या जिणेंत आमी देवाची खुशी सण जावंक आनी ती जियोंक मोरी आमकां आपोवणें दिता. आनी ह्या फाटल्या वर्सा देवान आमकां देवाची खुशी जियोंक आपयल्लें जायते फावटी आमी ती खुशी जियोंक खंडी सावन आमी सुखून पडल्या. पूण देवान आमकां हें मुखलें वर्स फावो करता. देखून ह्या मुखल्या वर्सा खरेपणी मरये भशेन देवाची खुशी आमच्या जिणेंत सणा सावन ती जियोंक प्रयत्न करया. आनी फाटल्या वर्सा देवाच्या खुशे प्रमाणे जियोंक आमी सुखून पडल्या तर सुमेलाकचे आमी बक्षिणे मागया आनी नितळ खासांनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समे आयतें करया. सर आमची पातकां वळखून आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदविदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विसरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या बसत बगे सदां सांवका मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. देवाचे शेळये तू संसाराचे
देवाक उत्सर्गी महिमा देवाक उत्सर्गी शांती मनशा संसारी शांती मनशा संसारी शांती मनशा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर महिमा देवाक उत्सर्गी महिमा देवाक उत्सर्गी महिमा देवाक उत्सर्गी शांती मनशा संसारी शांती मनशा संसारी शांती मनशा संसारी आमेन आमेन प्रार्थया सर्गींच्या मोगाळ बापा आमच्या कुळेचे एके स्त्रियेक तिचे अवकारपण सांबाळून तुझ्या पुताची आवय सांग तुवें विंचून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली तुवें आमकां फोव केल्ले हे देवर ते आवयचे देणे वळखून आमी समेस्त जेजूचे देखी प्रमाणे सदां तिका फावो तो मान आनी मोग दिवन आनी तेच देखीवंत मायेच्या पावलांनी चलोवन जेजूचो खरो पाटलाव आमी करूंक पावो हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना गणन पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्परान मैजेक म्हळें आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग तुमी इस्रायेलांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय तुमी तांकां सांगा सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकोवं आनी तुजी दया करूं सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलांतांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलों देवाचें उतर हें जातूं कृपाल देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो जातूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो जातूं कृपाल देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो तुज्या परजलीत मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकोन हे वरवीं आख्या संवसाराक तुजी खुशी कळीत जावं सर्राष्ट्रां तुजी सोडवून वळखून घे जातूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो देवा सर्जनंगा तुका वाकणो सर्राष्ट्रां तुजी स्तुती करो तूं ताजी राजवटकी न्याय नीती परमणे करताय देसा भासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय
आशीर्वाद आमचेर पडो सरपर्जा तुका वाकणू सर्वेस पोरा परजा तुका वाकणू देव आपलो आशीर्वाद दीव आनी सगली प्रितूम ताच्या पांयां पडो जातूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडो जातूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडो सांत पावलून गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जातस देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्री येतावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्रकाल आसलेल्यांक सुडका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रकाल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करांनी धाडलो आनी तो अब्बा बाप्पा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बागार पूत, आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजांचो वारिसदारी तूं जालाय. देवाचे उतार हे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. गोळ्यांनी दावदवी वचून मोरयेक झुजेक आनी कावणेंत न्हिदयलेल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयतस ताचे विशयांत देवदूतान सांगल्लें सकड तांकां समजलें आनी गवळी सांगतले ते आयकल्लीं सकटां आजाप पावलीं. पूण मरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरून त्यो आटायतली. शेकी गवळी आपणें आयकल्लें आनी पळयल्लें संगती पसत देवाची महिमा गायत आनी ताजी स्तुती करीत फाटी गेले. सगळे देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडलें. बाळकाक 8वो दीस भरतास ताका सुनात करतना जेजू म्हणून नांव दवरलें. हे नांव तो गर्भी संभवच्या आदीस देवदूतान दिल्लें. देवाचे उतर हे.
क्रिस्ततय भोव मोगाचनो आयचो दीस आमकां भोव संतोशाचो दीस, कित्याक आज आमी मोरी देवाची आवय म्हणलें परब आमी आचरण करता. तितलें मात्र न्हय, आमकां येदोळ मुसर ह्या 12 म्हयन्यांनी कितें देवान आमकां फावो केलें ताका आमी अर्गां दिता. आनी मुखार येवच्या 12 म्हयन्या खातीर वा आणकी फुडल्या जिविता खातीर आज आमी विशेश जावन देवाचें बेसांव मागता. तर ह्या घडये आमी 4 संगत्यो विशयांत नियाळ करचो. आनी पयलो संगती जावन आसा, पयले संगती जावन आसा आमी आमच्या फाटल्या जिविताच्या वयर एक नदर घालची. येदोळूच आमी आराधनाच्या वेळार आमच्या जिवितांत जाल्ल्या सर्व घडिता खातीर देवाक अर्गां दिलां. आनी तशेंच मुखार द बेस्ट इज येट टू कम म्हूण पदरापान आमकां सांगलें. आनी ताच्या वयर आमी देवाचें बेसांव मागचें. तर मोगाचेनो एक 30 सेकंड्स 30 सेकुंडां आमी आमच्या फाटल्या वर्सांनी ह्या 12 म्हयन्यांनी खंयचे म्हणी एक घडीत उडास काडचो. फाटल्या 2-3 वर्सांनी आमी कोरोनाक थोडे आमचे भाव भयणी वळवळोवन ते अंतरले, थोडे कश्ट आयले, थोडे जिवितांनी मरणा मदें ते झुजू मांडून हाडले. त्या खातीर आमच्या फाटल्या ह्या जिवितांत खंयचे म्हणी एक घडीत ताका ताजो उडास हाडचो आनी ह्या 30 सेकुंडांनी देवाक अर्गां दिवचो. आमी सर्वांनी दोळे धामचे आनी खंयचे म्हणी एक घडीत उडास काडचो आनी त्या घडिताक आमी देवाक अर्गां दिवचें. दुसरें जावन आसा परतून आमी आमच्या जिविताच्या 12 म्हयन्याच्या फाटल्या 12 म्हयन्याच्या वयर परतून नदर घालचो. ह्या 12 म्हयन्यांत आमी साबार संगत्यो बरें करून करी येता आसलें. वी कूड हॅव डन बेटर. पयल्या वचपांत सांगिल्ल्या परी आमी देवाचें बेसांव जावी येता आसलें. पूण सडावत आमी बेसांव जावंक विसरले जावंक पुरो, वा आमचें बरेंपण हेरांक दाखोवंक विसरले जावंक पुरो, वा आमचे संपूर्णतेय आमी करच्या संगतेनी आमी दिवंक ना जावंक पुरो. तर ती एक घडीत आमी उडास काडया आनी परतून 30 सेकुंडां तो घडीत उडास काडून देवाक समर्पण आमी सांगचें, जेजू ह्या घडीत हें घडीत हांवें बऱ्या तरान करी येता आसलें, पूण हांव सुकलीं. म्हाका तुज्या बेसांवांनी बरो येवच्या वर्सांनी हें घडीत म्हज्या जिवितांत परतून येता तर हांवें तें बऱ्यान करूंक म्हाका तुजो आदार आनी कृपा दी म्हण आमी परतून 30 सेकुंडां मागचीं. दोळे धांगचे आनी देवाचें बेसांव मागचें. मोगाचेनो आमी आज मोरी देवमाता म्हणलें परब आचरण करता. ह्या संदर्भी आमी मोरयेच्या विशयाचेर वा मोरये वयर इल्लो नियाळ करचो. मोरी देवमाता म्हणलें परब आज आचरण करतना हे एक मान तिका मेळ्ळो तिचे वरवीं न्ही. मोरयेन कांयच एचिवमेंट केल्लें ना. ती एक हळ्ळींतली स्त्री जावन आसली. ती मादर तेरेसा परी सेवा साकरी करली न्ही,
वा तिका लुसियाना म्हणलें एक व्हडलें घर नासलें तें एक ल्हानशा घरांत आसली. तिचें घर एक ल्हानशें माट्या परी आसलें आनी थंयसर ती तिची जेणी सरून आसली. प्रस्तावनांत सांगले परी मोरी देवदूताच्या उतराक कल्तीमान गेलें आनी तिचें काळीज देवाच्या उतराक तिणें उक्तें केलें. तें मात्र न्हय, मोरी नव्या सोल्याची आर्क जाली. शी बिकेम दी आर्क ऑफ दी कवनंट. आमी लेदिना वेळार हें म्हणटा सोल्याच्या आर्का. मोरयेन मनशा मदें आनी देवा मदें एक नवो सोल्लो घडलो आनी ह्या वरवीं मोरयेन जिविताच्या सुर्याक जल्म दिलो. त्या देखून आज आमी मोरयेक देवमाता म्हणून आपयता. कित्याक मोरयेन पयल्यान पयलें देवाच्या उतराक कल्तीमान घालें. तितलें मात्र न्हय, आपलें काळीज देवाक समर्पून दिलें, आपलें कूड देवाक समर्पून दिलें. शी बिकेम द बेरर ऑफ गॉड. ती देवाक प्रसूत जाली. देवाक आपल्या गर्भांत ती ववयली. पयल्यान पयलें तिणें देवाचें उतर आपल्या काळजांत घेतलें आनी हें उतर तिच्या गर्भांत एक बाळूक जावन रूप घेतलो आनी जेजू जावन ह्या मनशा रुपी ह्या संवसाराक आयलो. त्या देखून आज आमी मोरयेक मान करता. हांगासर आसली आमी सर्वाय मोरये परी जावयेत. केदाळा आमी देवाच्या उतराक कल्तीमान घालन आमचें काळीज आमचें कूड देवाच्या उतराक आमी समर्पून दिता. केदाळा आमी देवाच्या उतराक आमचें उक्तेपण दाखयता तेन्ना आमी मोरये परी जावंक शकता. दुसरें, मोरी देवाचें उतर आयकल्लें मात्र न्हय, देवाच्या उतराक तिणें गर्भ दिल्लें मात्र न्हय, ती तें उतर देवाक कणगोवन ती हेरांच्या साकरेक पावली. ती एलिझाबेथाक भेटली आनी थंयसर जुवांव आनी जेजू एकामेकाक तांच्या गर्भांत मेळटात. वी आर कॉल्ड टू कम्युनिकेट गॉड टू एवरी वन वी मीट. त्या देखून पयल्या वचपांत आज आमकां विशेश तरान सांगलां आमी एकामेकाक बेसांव जावंक जाय. वी नीड टू बी अ ब्लेसिंग टू वन अनदर. कित्याक मोरी एक बेसांव जावंक लागली. देवाचें उतर तिणें आपणाकच दवरूं ना. देवाच्या उतराक तिणें कल्तीमान घाल्लो. देवाच्या उतराक तिणें उदारपण दाखयलें. देवाच्या उतराक तिणें मान दिलो आनी हें देवाचें उतर तिच्या गर्भांत एक बाळ जावन रूप घेतलें आनी जे देवाच्या उतराक तिणें हेरांक दिवंक ती मुखार सरली. हें जावन आसा आज आमी करूंक आसलें कार्य. तितलें मात्र न्हय, मोरी जेजूक हेरांक दिवचें मात्र न्हय, जेजूक हेरांची सेवा करूंक ती शिकयता. कानानगरांत आमी पळयता. केदाळा वायन उणो जालो, मोरी थंयसर आसलेल्या सेवकांक सांगता तो कितें सांगता तें करा. वय आज आमी हेंच करूंक जाय. जर तर देव आमच्या काळजान, जेजू आमच्या काळजांत आज जल्म घेयचे तर पयल्यान पयलें आमी उदारपणाची जावंक जाय. आमी उक्तेपणाची जावंक जाय. देवाच्या उतराक कल्तीमान घालूंक जाय. आनी तितलें मात्र न्हय, देवाचें उतर आमी हेरांक परगटूंक जाय. आमच्या कुटुंबांनी परगटूंक जाय. आमच्या भुरग्यां मदें, घोव बायलां मदें आनी आमच्या समेस्त घरांनी आमी हें वांटोवंक जाय. तेन्ना मात्र जेजू क्रिस्ताचें जल्म आमच्या
कुटुंबांनी आमच्या काळजांनी आमच्या फिरगजांनी घडतलें नाजाल्यार आमचे क्रिसमस सेलिब्रेशन आनी न्यू इयर सेलिब्रेशन केवळ एक नटने जाता. इट बिकम्स ओनली ए ड्रामा. त्या देखून मोगाचेनो हे परब आमकां विशेश जावन आसा. रोमागारांचो देव अनबावडती देव जानूस म्हणटा जानूस जावन जानेवारी म्हूण येता. हो जानूस म्हणलो देव अनबावडती देव तांच्या रुपण्यार कॉयन तांतू ताजी इमेज आसली ताजी चित्रां आसले. हे चित्र आमी पळयतना हे जानूस म्हणल्या अनबावडती देवाक पळयतना आमी अशें पळयता की तो देव मुखारी पळयता फाटीं पळयता. He looks front and looks back at the same time. आज आमी अशेंच करूंक जाय. आमच्या फाटल्या जिविताच्या वेराक आमी नदर घालूंक जाय आनी जें कितें आमी बेसांव जावंक शकना तें आमच्या मुखल्या जिवितांत म्हणजे आमी मेट करच्या ह्या नव्या वर्सांत आनी पैण करच्या ह्या नव्या वर्सांत आमी बेसांव जावंक पावचें. तर मोगाचेनो आयच्या दिसा आमी मोरी मायेचो नियाळ करतना मोरयेता अंदू साबार संगती आमकां शिकोवंक आसात. तिणें कांय व्हडलें काम केल्लें ना. दुबळ्या धाकट्यांची सेवा केल्ली ना. कोडकारांक तिणें बरें केल्लें ना. पूण देवाचो सोब तिणें तिच्या गर्भांत वयलें. देवाचो शब्द तिणें हेरांक दिलें आनी हेरांतय तिणें देवाचो मोग पासारलो. हेंच आमी करूंक जाय. व्हेरी सिंपल थिंग. चार संगत्यो तुमच्या मुखार मोरयेच्या गुणा विशयांत चार संगत्यो तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशेता आयच्या दिसा. पयल्यान पयलें मोरी जेजूची आवय मात्र न्ही ती जेजूची शीस जाली. शी बिकेम एन एपॉस्टल ऑफ क्रायस्ट. पयल्यान पयलें मोरी जेजूची एक अपोस्टल जाली एक शीस जाली. पळयता आमी मोरयेक केदाळा गब्रियल दुतान संदेश दिलो की तेन्ना तावन मोरयेन जेजू खातीर रिस्क काणगेचें पडलें. तिका इजिप्तीक पलायन करूंक पडलें. ताज्याकी पयलें तिका प्रसूत जावंक एक घर मेळ्ळें ना. उपरांत एक कोडकें मेळ्ळें. तीन तावन परतून गब्रियल दूत मेळटा तिका आनी सांगता तुज्या पुताक काणगून इजिप्ताक पलायन कर. शी वॉज ऑलवेज टेकिंग अ रिस्क. टू बी अ डिसायपल मिन्स टू टेक रिस्क. जेजूचो शीस जावंक जाय. वांजेलान सांगल्या परी आमी ताचो कुरीस वोवंक जाय म्हणजे आमी रिस्क काणगोवंक जाय. मोरयेन हें रिस्क काणगेलें. मोरयेन प्रस्तावनांत सांगल्या परीस जर तर निराकार केलो देवाच्या उतराक ना म्हाका जायना म्हूण सांगलें तर आज आमी मोरयेचो उडास करतना हांव मोरयेन जायत मुळार जावन आसा. आय एम रेडी टू टेक रिस्क. आय एम रेडी टू प्लंज इन टू द डिफिकल्टीज. हांव कश्टांत उडी मारूंक तयार आसा म्हणजे जावन आसा. दुसरें जावन आसा मोरी संपूर्ण मापान देवाच्या कुशेक कल्तिमान घाली. लेट युअर विल बी डन. लेट युअर विल बी डन. मोरयेन देवाच्या कुशेक कल्तिमान घाली. लेट युअर विल बी डन. मुझे न्ही देवा तुजे कुशी कितें आसा तें जावं. पूण आज आमच्या घरांनी साबार कुश्यो आसात. दादल्याची एक कुशी, बायलेची एक कुशी, भुरग्यांची एक कुशी, आवय मावाची आनी मम्मेची मस्त जाणांची कुश्यो दुसऱ्यो त्या देखून आज कुटुंबांत साबार कुटुंबां डिवायड जावन आसात.
मोरी येतावन आमी हें शिकया, बागेवंत कुटुंबांतावन आमी हें शिकया, देवाच्या खुशेक कल्तीमान घालचें. तिसरें, मोरी संपूर्ण मापान जेजूक सांगत दिलें, ताच्या कामांत ताका पाठिंबो दिलो आनी तिचें आजारपण जेजूच्या जिवितांत सदांच आसलें. मेरी accompanied Jesus. Mary accompanied Jesus. Mary was present to Jesus and Mary stood by Jesus. पळयता जेजूच्या जल्मातावन कुर्सा पर्यंत मोरी जेजू सांगता आसली. शी वॉज ऑलवेज विथ जीसस. आमकां एक आज विशेश आपोणे. आमी 2022 पयण करतना आमी जेजू सांगता रावूंक जाय, जेजूक आमचो सांगतपण दिवंक जाय आनी जेजूचें हाजरपण आमी भोगूंक जाय. वी नीड टू बी प्रेझेंट टू गॉड. वी नीड टू accompany God and be accompanied by God. And we need to support the work of God. So ते जावन आसा मोरयेन आपणाकच तिंदाद देवाक संपूर्ण तरान समर्पण दिलें. Mary surrendered herself to God. मोरयेन गब्रियल दुतान तिका संदेश दितना आमी कोण बनेगा करोडपती पळयता. थंयसर फोन अ फ्रेंड आसा, 50-50, आस्क पीपल तशें आसा वय गे न्ही. 3 ऑप्शन्स आसात. पूण मोरयेक तें ऑप्शन्स नातलें. ती धांवन वचून 1 मिनीट म्हज्या नेबरा लागीं विचारून येता, म्हज्या मम्मी डॅडी कडेन विचारून येता, आमच्या विगारा लागीं विचारून येता म्हूण सांगून तेणें. She accepted the will of God. She surrendered herself to the will of God. तर मोगाच्यानो ह्यो 4 संगती आमी ह्या नव्या वर्सांत आमचे जिविताच्यो 4 शेगुणां करून घेवया. देवाच्या उतराक आमी कल्तीमान घालया. देवाची खुशी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत पाळूंक आमी प्रयत्न करया. तिसरें, जेजू सांगता आमी रावूंक प्रयत्न करया. चवथें, आमी आमकांच संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिवया. आखेर करच्या पयलें साबार वर्सां आदीं एक एडवर्टायजमेंट पळयल्लें. एका ल्हानशा ग्लासाच्या बावलांत एक माशली आसली आनी ती माशली संतोशान भोंवून आसली. पूण कितेंगी जावन कोणोसोगी हात लागून तें माशली दवरिल्लें बावल सकयल पडटा आनी ती माशली थंयसर वळवळोन उदका खातीर ती स्ट्रगल करतली, थंयसर कश्ट मारतली. तेन्ना थंयसर एक माजर येता. माजर कालें करता आतां माशलेक कालें करता, माशलेक खाता. पूण तशें जायना. तें माजर आपल्या हातांत त्या माशलेक उदक काल्लाडे लोडटा आनी ती एक कॅप्शन येता, डू दी एक्स्ट्रॉडिनरी, डू दी एक्स्ट्रॉडिनरी. मोगाच्यानो आमी ह्या 2022 पांय दवरतना आमी लेट अस डू दी एक्स्ट्रॉडिनरी. गोवान बायल्या खातीर समथींग एक्स्ट्रॉडिनरी, बायलेन गोवा खातीर समथींग एक्स्ट्रॉडिनरी. आमी सर्व ओ मंजूरचे फिरगसगार आमच्या फिरगसी खातीर समथींग एक्स्ट्रॉडिनरी. आमी आमच्या भुरग्यांक समथींग एक्स्ट्रॉडिनरी. एवरीबडी आमी सुमेस्तांनी आमच्या जिवितांत कितें म्हणी एक्स्ट्रॉडिनरी हेरां खातीर, देवा खातीर, आमच्या खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर करचें. आमेन.
उबी रावया त्रिएक देवा ते आमचो भावार्थ उसार आमी सांगता म्हणया सतवंता देवा सर्पदेदार बापा सर्गा आनी पितमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुता आमच्या सुमया जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे समवलो आमकां मरेता जल्मलो फॉन्स प्रेदका ताणें कसले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो पोतून जिवांसलो सर्गा सोडलो सर्पदेदा देवोपाच्या उजव्या बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्रत्म्या कातोलीक पळय सभे भक्तांचो एकठार पातळें मोगसांनी कुडीचें जिवन पावन ससण्याचें जिवीत आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो आमी मरये भशेन देवाची खुशी करी जाय तर आनी ह्या नव्या वर्सांत आमच्यो जायत्यो आशा आसा तर त्यो आमकां देवान मात्र आमकां त्यो दिवयेत. देखून देव आमचो मोग करता मात्र न्ही आमी मागिल्लें सर दिता म्हणलो आमचो भरवोसो. ह्याच फातयेन आनी भरवशान आमची सर मागणी आतां त्याच बापा समकार आमी उबारया. मोगाळा बापा पवित्र सभा सोलोनवरच्या बापा साहेबाक सर गवळी बापांक याजकांक आनी धर्मिकांक तुजे कृपेन भर. सगळ्या संवसारार तुजो मोग दिवन शांती समाधानाचें मिसांव वावर करच्या तांकां बऱ्या भलायकेन भर म्हण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी तांची जबाबदारी पाळतना कुटुंबांच्या व्यक्तींच्या आनी मनशा जिवाच्या गौरवाक पूरक जाल्ली सेवा दिवंक तांकां तुज्या पवित्रत्म्यान बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या फिरगज याजकांक आनी फिरगज कुटुंबाक तुज्या आशिर्वादांनी बर आनी हर एका संध्यान तांच्या कुटुंबांत आपली जबाबदारी समजून हें वर्स मोगाचें आनी बेसावांनी भरलेलें एक भाग्यवंत कुटुंब रुपीत करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या प्रायवंतांक आनी विविध पिडेंत आनी कश्ट आनवारांत विशेश जावन कोरोना पिडेक सांपडलेल्यांक तुजें दैवीक सक्तेन भर. आपले कश्ट सोसून व्हरूंक जायाचो आदार तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. मिसांव गांवांनी वावुरच्या सर येजकांक आनी लोकांक तुज्या बेसावांनी भर. सुमेस्तांनी तुजी सुवार्ता स्विकार करूंक आनी धैर्यान प्रगट करूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या नव्या वर्सा युवातींक तांच्या सर्वजिणेच्या विंसवणेंत तुजो आदार दी. अशें बरी जिणी बरो फुडार बांदूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. तुज्या मेजाभोमती एकठांय जाल्ल्या आमच्या सुमेस्तांक आनी आमच्या भुरग्यांक आनी येवजणांक तशेंच गांवांत आनी परगांवांत वावर करच्या सर भावा भयणींक बरी भलायकी आनी समाधान लाभय. तशेंच नवें वर्स संतोशाचें जावन म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. एक घडीभर मौनपणी आमच्या खासगी घसां बसत आमी मागया. प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबाच्या पिडेस्त संद्या बसत परगांवांत वावर करतल्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्या बसत मागता आसतना ह्या दिसांनी क्रिस्तांवांचेर आमचो भावार्थ जियोंक जायते कश्ट मारतेत आसात. जायते कडेन हल्लो जावन आसा. ह्या सर्वांतलें देव आमकां निवारून दी म्हणून मावणपणी आमी मागया. मोगाळ सर्गींच्या बापा आमी तुजे मुखार दवरली ही मागणी तो आयकून घे. आज विशेश तरान मरी देवाचे मातेचे परब आमी संभ्रमत आसतना आमच्या चिनयेंत मरये भशेन तुजी खुशी करूंक आमकां तूं शिकय. सांगतास ह्या मुखल्या वर्सा सदांच तुजी खुशी सना सावन त्या खुशे प्रमाणे आमचें जिवीत मानून हाडूंक जाय आसली कृपा तूं आमकां दी. हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात.
किती दिन तुका आज सर्वेस्परा जीवन आमचे भेटयता उंड्या सोवे वायना सोवे मानून तुगे मन परता किती दिन तुका आज सर्वेस्परा जीवन आमचे भेटयता उंड्या सोवे वायना सोवे मानून तुगे मन परता किती दिन तुका आज सर्वेस्परा देनी तुवे दिल्ली आमकां जेजू सोवे आज भेटयता जीवन आमचे तुजे देणे जायना सुफळ तुजे विणे तुका आज सर्वेस्परा कष्टवर सगळो आमचे क्रिस्ती जिनियेसो वेदी सरशी आमी हाडता आशीर्वाद घाल पवित्र कर म्हण आमी लाले मागता वेदी सरशी आमी हाडता आशीर्वाद घाल पवित्र कर म्हण आमी लाले मागता किती दिन तुका सर्वेस्परा जीवन आमचे भेटयता उंड्या सोवे वायना सोवे तुका आज सर्वेस्परा देनी तुवे दिल्ली आमकां जेजू सोवे आज भेटयता जीवन आमचे तुजे देणे जायना सुफळ तुजे विणे सोवे आज भेटयता जीवन आमचे तुजे देणे जायना सुफळ
सर्वेस्परा म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद दरा देवपाक मानत असलें सामून मागात. देवा आमच्या सर्पदेदार बापा, बरें तें सगळें तूं सर करताय आनी तूं सुतें शेवटाय पावयताय. भाग्यवंत देवा मातेची दाबाजीक परब आमी आनी संतोशान संभ्रमता. तिचे विनवणेक तुवें सुरू केलां तें कुरपेचें काम तूंच शेवटा पावय म्हूण मागता. तुजे पुत्रीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. देवाची माय जाल्ले नित्यांकार मायेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अवकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रात्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिने संवसारा फांकयलो. तो जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो तळपार तुजी थोर महिमा वाकणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रचना तुका वाकणता. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंते तावन अस्तंते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेठोणी करच्याक एक खाशा पसा तूं समयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग संचार तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परातीन सलो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त
घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपर्यंतच्या वांसतस ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत. पातकांचे बोक्सने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारावतले. हे म्हज्या उगडासा करा. बावरतो सगट परगटुया. बापा, आमचे सरोने पसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरी पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळसान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात सोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी सांग निर्मी. तुका भेटयलेले सस्नेक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत ओंकार मरयेच्या तुज्या सांजुजेच्या तुज्या भक्त भगेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्त सांगाता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूंक तांच्या विणवणेचो आदर आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गोवडी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवड्या आनी मुनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे परचे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबर्तांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसारान अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमच्या सरोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें वर्तें प्रार्थन दीर्घवन एका स्थळान आमी सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुगशितांव तशें आमची पातकां मोगस आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परास सर वायटांतली आमकां निवार, दयकुन्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भागन आमच्या सरोंदरा जेजू क्रिस्तचें न्ही बरोवशान रयतल्यांक आमकां तुज्या उदाका कुर्तीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्वा कथांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता मळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरतेचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी खोटान सांबाळ. तुजी येद्राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. माय मोगसो गुरसावन एकामेका शांती दियात. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे. सर्गींच्या कुवारा
मोगाळ जेजू काळजान मोज्या राव तू जेजू कष्टान मोज्या पाव तू जेजू हे जेजू हे जेजू हे जेजू हे सर्गीचो काणामच्या आत्म्याचो सासणी सुका पावसो उजवाड तूं सत्याचो दारोग तूं पात्याचो राय आमच्या काळजाचो उदो तूं सर्गीचो काणामच्या आत्म्याचो सासणीक सुका पावसो उजवाड तूं संवसाराचो तारोग तूं पातक्यांचो राय आमच्या काळजाचो ये स्वादी जेजू ये मोगाळ जेजू काळजान मोज्या राव तू जेजू कष्टान मोज्या पाव तू जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये स्वादिक जेजू ये मोगाळ जेजू काळजान मोज्या राव तू जेजू कष्टान मोज्या पाव तू जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू
प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, भगवंत सदा ओंकार मरियेक तुझ्या पुताची आवय आणि पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पासारता आणि ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिन वासूंक सर्गींच्या जेवणांत संतोषान आमी वांटो घेतला. हे जेवण आमकां सासणेक जिवयताक उपकाराशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या याजक बाबांनो, धार्मीक भयणींनो, तशेंच सर म्हज्या मोगाच्या फिरगज घरानो, तुमकां समेस्तांक संतोश भरीत, उल्हास भरीत आनी कृपे भरीत 2022 नवें वर्स हांव मागतां. तशेंच देव आमची मरी माय, आमचो पात्रोण कामेली सांजुजे आमकां राखून दी. एका काळजाची आनी एका मनाची करून दी. मोगा एकवटान भलायकी बरीत जिवीत जियोंक आदार दिवं दीत म्हणून मागतां. परत तुमकां सर्वांक मरये मायेची मजत मागतां आनी सांगाताच नव्या वर्साक सर्व बरें मागतां. आनी ह्या नव्या वर्साचे बेगीन आमी आरंभ करता. हें वरस सुभाशय पाठयता. समेस्तांक देव बरें करूं. मोगाचेनो, विगार बापांनी सर्वांचो उपकार बावडलो, पूण विगार बापांक उपकार बावडचे आनी तांकां उल्हासूंचे आमचें कर्तव्य म्हणून हांव समजतां. देखून हांगासर आसल्या सर ह्या जागाच्या तर्फेन आनी तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन आमच्या विगार बापांक नव्या वर्साचे उल्हास पाठयता. देव तांकां राखून दी, सांबाळून दी, बऱ्या भलायकेंत तांकां राखून दी, सांबाळून दी म्हणून जावं दी आमचें मागणें. सांगतास म्हाका सर हांगासर हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक विगार बापांनी अवकाश करून दिला. देखून तांचोय हांव परत उपकार बावडतां. उबी रावया, निमाणें बेसांव. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. दाबाजी बेसांव खातीर तकली बागोवन धरात. भाग्यवंत ओंकार मरियेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सडवण केली, तोच तुमकां आपल्या धेन्यांनी भरूं. ओंकार मरियेचे उदेशी जिविताच्या रसणारा तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. आज ओंकार मरियेच्या परबे दिसा तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळसां भरो आनी आमचे ओंकार मरियेच्या मोसतेन सासणाच्या संतोषांत तुमी सगळीं पावो. आनी सर पदवेधा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात, क्रिस्त जे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आज रेकॉर्डिंग केल्लें हें मीस फाल्यां सकाळीं 8 वरार यूट्यूबार प्रसार जाता. तुमी तें पळोवयेत. हेरांकी ह्या विशयां सांगचें. विनोद गंगुळी तुका रेकॉर्डिंग केल्ल्याक देव बरें करूं. आलतार भुरग्यांकी देव बरें करूं म्हणटा.